आता की स्कॉलरांसाठी एज्युकेशन फ्री लोन गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दितालें बरी वर्स जाली आता तो चालू आहा आनी जाजो हुशार भुरगो आपल्याला फुडलें शिक्षण घेवपाक तातूंतल्यान लोन काडटालो तो लोन ताणें नोकरी लागतली ताका एक मध्ये पिरियड आसतालो 1 वर्साचो सुमार कुलिंग पिरियड त्या कुलिंग पिरियडाच्या नंतर ताणें नोकरी लागतली तो फारीक करपाक उरतालो आनी आतांय ते बरोबर की एकट्याक कोणाक नोकरी लागता म्हणल्यार 1 वर्सानंतर तो नोकरी लागलो ग्रॅज्युएशन जावन फारीक करपाचो आता परिस्थिती अशी आहा की गोंयांत सबंद भारतांत जर जाली तरी आमी गोंयच जाता गोंयांत नोकऱ्यो ना सरकारा कडेन नोकरी ना कोण इंजिनियर जाता तांकां दिवपाक सरकारा कडेन नोकरी ना किंवा जे बाकीचे हायर एज्युकेशन घेतात तांचे कडेन सरकारा कडेन नोकरी ना सगळे उद्योग धंदे बंद आसात एपिडेमिकाच्या हाजेर सगळे उद्योग धंदे बंद आसात अशी वेळार अनेक लोक जे हायर एज्युकेशन शिकला ते बेकार आसात आणि बेकार आशिल्ल्या नोटीसी धाडून तांचे कडेन वसुली करपाक सरकार कशें शकता म्हाका समजना मी सरकार आपल्याली जी अक्कल घाणा दवरला काय म्हाका खबर ना सरकारान नोटीस धाडून सो हांव सरकारा कडेन आनी कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅना कडेन मागता की परिस्थितीची जाणीव दवरात आनी हे जे कितें रिकवरी करपाक तांकां जे तुमी नोटीस धाडटात त्यो बंद करात उलट हांव अशें म्हणन की ह्या महामारीच्या काळांतल्यान साल्वार जातकीर आनी 1 वर्स मॉनिटोरियम जशें दिला बँकान ते दिवपाक लायला तशें हांणी दिवपाचें की बाबा कोविडाचो पिरियड काबार जातकीर सगळें स्थिर स्थावर जातकीर आनी 1 वर्स तुमकां दितले कित्याक स्थिर स्थावर जाले की तांकां नोकरी मेळटलेच ना सो स्थिर स्थावर जातकीर आनी 1 वर्स दितले आनी ताजे नंतर आमी रिकवरी करतले हे सरकारान ताबडतोब कॉर्पोरेशनच्या चेअरमॅनान आनी कन्सर्न हांणी ताबडतोब लक्ष घालून ताणें हें करचें